दिवचलचो वाळशी रस्तो दिसान दीस येरादारीक असुरक्षीत आणि धोक्याचो जाल्लो आसा। फाटल्या सोमारा वाळशीच्या ITI सांकार प्रवासी बस आणि मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक आगताक मरण आयिल्लें। ताचे पयलीं ह्या रस्त्याचेर कांय जाणांक जीव वगडावचो पडला। अपघातांचें प्रमाण मतींत घेतलें जाल्यार ह्या रस्त्यांचेर उपाय येवजण करप गरजेचें आसा। खूप पयलीं हांगा ह्या रस्त्याचेर एक्सिडंट जाता म्हणून आमकां खबर आसली, म्हणून आमी एक प्रपोजल सरकाराक मूव केल्लो आनी ह्या सबंद रस्त्याक आमी डिवायडर घालतले। डिवायडर कित्याक तर जेन्ना म्हाळशेच्यान गाडी वयर येता, मुळगांवच्यान गाडी वयर येता, रस्तो आमचो सडनली वायर जाता, लोक स्पीड घेता। स्पीड घेतल्या म्हणून स्पेशली ITI कडेन कशें आसा, एके सायडीक हावसिंग बोर्ड आसा, एके सायडीक ITI आसा, दोशी सायडींतल्यान लोक येतात आणि स्पीड घेतल्या म्हणजे कितें करता, लोक ओवरटेक करपाक घेता आनी ओवरटेक केल्यामुळे एक्सिडंट जावपाचे खूप चान्स आसा। सो आमी एक 10 महिने पयलीं आमी आमच्या कावन्सिलरांनी फॉलोअप केल्ले, आमी एक प्रपोजल मूव केल्लो डिवायडर घालपाचें। सो परवा मंगळारच्यान आमी हांगा डिवायडर घालपाक काम सुरू करता। आमी सरकारान 20 ते 22 लाख पोस्टल आनी सबंद रस्त्याक आमी डिवायडर घालतात आनी हे काम एका म्हयन्याच्या म्हणसर हे जातले, क्लियर सोंपतले। दुसरें तेंचें सजेशन आसा की तांकां जो हांगा स्पीड ब्रेकर जाय, तांकां रमलर नाका। हांगा पयलीं रमलर आसले, रमलरचो आवाज येता म्हणून कंप्लेन आसली म्हणून ते काडलेले। आतां स्पीड ब्रेकर जेन्ना घालपाक जाय आसता तेन्ना स्पीड ब्रेकराक मातशे फॉर्मेलिटीज खूब आसतात, कित्याक ताका PWCचो रिपोर्ट जाय, RTOचो रिपोर्ट जाय, हो रिपोर्ट डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वचूंक जाय, मागीर कलेक्टरान नोटिफिकेशन काडूंक जाय, कलेक्टरान नोटिफिकेशन काडलें काय मागीर टेंडर जावंक जाय, मागीर जावंक जाय। बट डेफिनेटली हे हांव गोश्ट फॉलोअप करतली, डिवायडराचे हांव पयलींच्यान फॉलोअप करतलें, म्हाका रायट टायमार करपाक मेळ्ळें। म्हाजें इतकेच लोकांक रिक्वेस्ट आसा, अशें खूब कडेन प्रॉब्लेम आसतले, लोकांनी अशे आपले प्रॉब्लेम कावन्सिलरांनी घेवन येवचे। खंयचेय प्रॉब्लेम आसा ते सोल्युशन आसा, सोल्युशन आसतले आनी सगळ्यांनी मेळून सोल्युशन काडूंक जाय, कित्याक आमकां आमच्या बिचोलच्या लोकांक सेफ दवरूंक जाय, बाकीच्या लोकांक आमकां सेफ दवरूंक जाय। एक्सिडंट जायत एक्सिडंट प्रोन झोन पूण आमी कितें केलां, आमच्या आमदारान हांगा पयलीं 10 महिन्या पयलीं डिवायडराचें प्रपोजल घेतलें आनी ते आमी आतां मंगळारच्यान चालू करता। तशेंच हांगा लायट जी आहा ती मातशी कमी पडा म्हणून आमी आनी एक इलेक्ट्रिसिटी कडल्यान लायट घातल्या आनी एक घालपाची आसा लायट व्हडली, आनी हांगा उजवड करपाची आसा आनी डिवायडर घालतले। आनी सकयल आमी रमलर आसा ते लोकांक आवाज येवं लागलो, रातचो कंटेनर हे जाल्या उपरांत येयल्या उपरांत रातचे माराक, म्हणून आमी थंय स्पीड ब्रेकर घेतला। आनी तशेंच आमी PWD आनी आमच्या आमदाराक रिक्वेस्ट केला की हांगा जो आसा ITI जातकूच मातसो फुडें एक स्पीड ब्रेकर घालपाचो, मागीर आमचें सगळें कंट्रोल जातलें अशें म्हणून हांवें सांगलेलें आहा आनी दोतोरान तेका पाठपुरावो करीत आसा आनी फास्ट आमी मंगळारच्यान चालू करतले। तो ल्हान आशिल्लो, आतां वायट केला, त्याच्यामुळे आता स्पीड सगळे गाडी हाय स्पीडीन वयता, काय डिवायडर ना काय ना, त्याच्या खातीर बरेच प्रॉब्लेम जाता। हालींच एक एक्सिडंट जालो आनी आमचो एक बरो मनीस हांगलो दगावलो। सो त्याच्या खातीर आमची पयलींच्यान मागणी आशिल्ली, पयलीं आमी 5 वर्सां पयलीं एक कलेक्टराक हें केल्लें एप्लिकेशन की आमकां हांगा एक कंपल्सरी एक स्पीड ब्रेकर जावं, कित्याक हांगा इन्स्टिट्यूटूय आसा आनी हांगा बरेचशे गाडयो फास्ट वयता आनी ओवरटेक करण्याच्या नादान बरेचशे हांगा एक्सिडंटूय जाले आनी बऱ्याच जाणांचे जिवूय गेल्ले आसा। त्याच्या खातीर आमी हांगा ITI कडेन एक आनी एक सकयल वाळशे हांगा महामाय हावसिंग कॉलनी कडेन एक स्पीड ब्रेकर मागलेलो आसा आमी। आनी आतां आमच्या आमदारान सांगलेलें आसा की डिवायडरचें काम ऑलरेडी हाती घेतलो आनी बेगिनले बेगीन कंप्लीट जातलो। सो ते डिवायडर घातल्यामुळे थोडं फार कंट्रोल जातलो, ओवरटेकिंग किंवा हें जें आसा तें बंद जातलें आनी स्पीड ब्रेकर घातल्या उपरांत बऱ्याच गोष्टी आतां स्पिडाचेर नियंत्रण येतलें आनी बऱ्या तरेन आमी आमचे जीव वाचोवंक पावतले अशें आमी मागतात। एक्सिडंट कमी जावपाचे चान्सीस चड आसा। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।